आयज डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन अपील आसा ताचेर ऑर्डर प्रोनावन्स केले आणि अशोका बिल्डकॉम कॉन्ट्रॅक्टराचे अपील अलाव केला आणि पंचायतीन जी स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटीस काडिल्ली ती नोटीस विथड्रॉन केली. सो ह्या ऑर्डरीच्या जी ऑर्डर प्रोनावन्स केला जजमेंट डिटेल जजमेंट आणि ऑर्डर कितें रिजनिंग आसा ते आमी सगळे पळयतले अप्लाय केला कॉपी आणि ताजे उपरांत आमी निर्णय घेतले. पूण एक निर्णय आता ऑलरेडी जाल्लो आसा ग्रामस्थांचो पंचायतीचे वतीन की आमी ऑनरेबल हायकोर्टाक ह्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट चॅलेंज करता. थँक तुम्ही कोण बोला लिंक करू ऑर्डर प्रोनावन्स जातो कोणी मिडियान डायरेक्टर ऑफ पंचायतीचो इंटरव्यू घेतलो. कोर्टान प्रोनावन्स करतना तिणी डिटेल ऑर्डर कितें आहा ती वाचून सांगूं ना आमकां, फक्त अपील इज अलावड इतलेंच म्हटलें. तेज्या उपरांत मिडियान वचून तिची बायट घेतली. त्या बायटीन अशें सांगतना आमकां आयकपाक येयलें की 15 ऑगस्टाक मोपा एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन जावपाक जाय म्हणून तिणी अपील अलाव केली, काम चालू उरपाक जाय म्हणून. आमचो प्रश्न तिका ती डायरेक्टर ऑफ पंचायत काय मोपा लिंक रोड प्रोजेक्टाची प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, तिजें काम कितें, पंचायतीचें हित कितें आहा तें पळोवपाचें. एअरपोर्ट कसो बेगिनांतल्या बेगीन चालू जातलो तें जर तिका इंट्रस्ट आहा पळोवपाक जाल्यार तिका मोपा लिंक रोड प्रोजेक्टाचो प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर करपाचो, डायरेक्टर ऑफ पंचायत म्हणून बसपाची न्हू ती, अशें आमचें म्हणणें आहा. जालें तितलेंच सांगता.